तेजे एक बरें हा काम करपाचें म्हणटा तो प्रत्येक बुथान जातीत लक्ष दिता। एक बाबा ताका फोन केलो की ताजी बाबा आमकां मास हांगा कितें प्रॉब्लेम आसा तो रोखडो धांवून येता। हांगा तशेंच खूब हांगा ह्या म्हाज्या बुथानूय खूब प्रॉब्लेम आशिल्ले लायक लायटीचे आशिल्ले म्हण रस्त्याचे आसलेले ते सगळे आतां पावस जातकीर सगळे जावपाचे आसा। हां, सेवेजीची लाईनची प्रॉब्लेम होती तेही त्याचे आता सॉर्ट आउट करत आहे आणि आम्हाला खूप खुशी आहे त्यांनी सगळे काम करून आमचे हेल्प करत आहे। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जी सिवरेज जे आहा ते लोकांक कितले म्हत्व दी आनी गेले 25 ते 30 वर्सां जाली आख्खे वास्को न्हांय सुद्दां केन्ना पळोवंक ना की सिवरेज लायनीन कोणें कितें काम केलेलें आसा। कितलेशे एमएलए येयले कावन्सिलर येयले पण कोण सिवरेजीक हात लायनासलो म्हणजे काम करनासलो। पूण जसो आमचो ताजी सांग वास्कोचो जालो एमएलए हांव पळयता की वास्कोन जे मेन लोकांक जे प्रॉब्लेम आसा सिवरेजीचे सो आमचे सगळ्यांक हातीन ते काम घेतले आनी तुमी पळयात की प्रत्येक एरियान फर्स्ट ऑफ ऑल पयली मांगोरी एरिया थंय हांव रावता ते म्हाज्या वार्डान ते खूब लोकांक प्रॉब्लेम आसले वर्नापुरी जंक्शन ते लोकां येता वयता तांकां ते सिवरेज येताले आनी लोकांक ते त्रास जाताले। सिवरेज कनेक्टिविटी वास्को भितर सुदारपाचो प्रयत्न करतात। आमी स्टार्ट केले मेस्तावडा उरुल्या बेलाबाय ते पंपिंग स्टेशनार घालून जंय सिवरेज लायन नाशिल्लीच थंय आतां नवी टोटल लायन आमी ले करतात आनी अशें करून पयर आमी 2 सुलभ शौचालय आमी इनॉग्रेट केले। मागीर एक अशीच लायन सिवर कनेक्टिविटी इम्प्रूव करपा खातीर बाजारान केली। मागीर पयर म्हाका दिसता बायणां आमी गोमतेश्वर देवळा कडेन सासमळ्या थंय केली। अशें करून पुराय वास्को भितर सिवर कनेक्टिविटी बरी जावची कित्याक जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा तशें तशें आमचे जे पयलींचे घाल्ले सिवर पायपलायन्स आसा ते खूब धाकट्यो आसा तातूंत भितर चड हें जातकूच ते चोकअप जाता ओवरफ्लो जाता लोकांक ताजो त्रास जाता। सो सगळ्या कडेन आमी सिवर कनेक्टिविटी वाडोवपा खातीर पंप्स आमी म्हणजे पायप्स व्हडले करपाचें हें केलां। हांगा जें काम आसा जें हांगच्यान एरिस्टोक्रेट बिल्डींग पर्यंत जातलें ताजो टोटल कॉस्ट अरावंड 1.25 कोटी रुपया आसा आनी अशें करून हाजेय फुडें आनी 3 कामां फुडें येतात। सो अशें करून टोटल कनेक्टिविटी बरी जावची जे ओल्ड पायपलायन्स आसा त्यो रिप्लेस जावन नव्यो जावच्यो तेन्ना जाल्यार परते परते येतले। तशेंच सगळीं पंपिंग स्टेशनां अपग्रेड करप होय प्रपोजल रोखडोच क्लियर जातलो आनी अशें करून वास्को भितर सिवर कनेक्टिविटी बरी जावची हाज्या खातीर आमी प्रयत्न करीत आसा। ही जी हें आसा म्हणजे रस्तो फोडनासतना ट्रेंचलेस टॅक्नॉलॉजी आसा जशें नवी नवी टॅक्नॉलॉजी आसा ताजो वापर आज आमी हांगा करतात आनी रस्तो डिस्टर्ब जायनासतना थोड्या पार्ट्सांनी 30 मिटराचेर 60 मिटराचेर जावपाचें हें आसा। सो अशें करून टोटली आमी वास्कोक एक सिवर कनेक्टिविटी बरें करपाचो आमचो प्रयत्न आसा।